दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांका दिल्ली सरकाराच्या सोरो घोटाळो प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टान 15 दिसांची न्यायालयान बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। केजरीवाल आता 15 एप्रिला मेरेन बंदखणीत उरतले। गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण केजरीवाल हांका तिहार बंदखणीत दवरूं येता। अंमलबजावणी संचालनालयान केजरीवालाक सोमारा न्यायालयांत हजर केल्लो। ह्या सुनावणे वेळार ईडीन केजरीवालांच्या न्यायालयीन बंदखणीची मागणी केल्ली। ही मागणी न्यायालयान मान्य केल्या। ज्या उमेदवाराचो लोकांकडे चड संबंध आसा आनी चडांत चड लोक जाका वळखतात असोच उमेदवार काँग्रेसीन दक्षिण गोंया खातीर दिवचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हाणें केला। सध्या काँग्रेसीचो एकूय उमेदवार गोंयांत लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर जाहीर जाल्लो ना। त्याच बरोबर इंडिया आघाडीचो काँग्रेसीक पुराय तेंको आसा। अशांत दक्षिण गोंया खातीर बऱ्यांतलो बरो उमेदवार जाचो लोकांकडे चड संबंध आसा आनी चडांत चड लोक जाका वळखतात असोच उमेदवार काँग्रेसीन दक्षिण गोंया खातीर नेमचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हाणें केला। गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 10वेच्या परीक्षेक सोमारच्यान सुरवात जाली। पुराय गोंयांत 19,573 विद्यार्थ्यांनी 10वेच्या परीक्षेत वांटो घेतलो। जाल्यार ह्या परीक्षेत 9,757 चले जाल्यार 9,816 चलयां विद्यार्थ्यांचो समावेश आशिल्लो। दिवचल केंद्रांतल्यान 799 विद्यार्थ्यांनी 10वेची परीक्षा दिली। पयलोच दीस आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर गडबड आशिल्ली। भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पालक तशेंच शिक्षक हजर आशिल्ले। आयतारा सांजे शिवोले वडाच्या झाडार चडिल्लो मनीस 12 वरां उपरांत सोमारा सकाळी आपुणूच सकयल देंवलो। सकयल देंवल्या उपरांत हणजूण पुलिशेन ताका ताब्यांत घेतलो। फुडलो तपास चालू आसा। आयतारा सांजे श्रीकांत मोरये हो 34 वर्सां पिरायेचो इलाहाबादचो हो मनीस शिवोलेच्या किर्ती विद्यालया कडल्या वडाच्या झाडार चडिल्लो। ताका वडाच्या झाडार चडिल्लो पळोवन कोणे तरी हणजूण पुलिशेक कळीत केलें। पुलिशेन उजो पालोवी दळाक कळीत केले। उजो पालोवी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर पावले। तांणी बेगोबेग बाबा बुता करून ताका सकयल देंवपाचो यत्न केलो, पूण तो कसोच सकयल देंवपाक तयार नाशिल्लो। उजो पालोवी दळाचे जवान क्रेनीच्या मजतीन ताका देंवोवपाक वयर येतात ते पळोवन तो आनीक वयर चडपाक लागलो। ही कवायत राती 2 मेरेन चालूच आशिल्ली। निमणे पुलीस आनी उजो पालोवी दळाचे जवानूय विटले आनी थंयच्यान परत गेले। पुराय रातभर हो मनीस झाडाचेरूच रावलो। सोमारा सकाळ फुडें कोण तरी थंयसर ना आनी कोणी तरी ताका पळयलो सकयल देंवता आसतना। इतल्यान पुलिशेन ताका ताब्यांत घेतलो। शिगम्याच्या 8व्या राती जावपी मोरजाई देवीच्या चोरांचे रोमट मोठ्या उत्साहांत जाले। केळीचे घड, आंबे, फणस तशें माडयेची चुट्टां हातीन धरून नाचप हें ह्या रोमाटाचें खाशेलपण। गांवांत 7 दीस दरेकाच्या घरांत रोमाट नाचोवन 8व्या दीस सांजे देवळा कडेन येता आसतना जें कितें हातीक मेळटा तें चोरून लोक देवळांत हाडून दवरतात। उपरांत चोरून हाडिल्ल्यो वस्तू हातीन धरून नाचप हें ह्या रोमटाचें एक खाशेलपण। ताकाच लागून ह्या उत्सवाक चोरांचे रोमट अशें म्हणटात।
धारबांदोडे पंचायतीचे सरपंच बालाजी गावस हाणें मोगो पक्षाक राम राम ठोकीत भाजपा पक्षात प्रवेश केलो. गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें तांकां पक्षात येवकार दिला. ह्यान पयलीं भाजपा खातीरूच काम केल्लें, ताका लागून आतां थेट भाजपांत प्रवेश करचो अशें आपल्या कार्यकर्त्यांचें म्हणणें. अशें म्हणून आपणें हो प्रवेश केला अशी प्रतिक्रिया बालाजी गावस हाणें पक्ष प्रवेशा उपरांत दिली. फाटल्या 1 म्हयन्यासावन वास्को रेल्वे स्टेशना कडल्या रस्त्याचेर सिवेजीचे घाणयारे उदक भरून व्हांवता. थंयच्यान पसार जावपी लोकांक ह्या घाणयाऱ्या वासाक लागून बरो त्रास जाता. ह्या विशीं थळाव्यांनी मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराक कळीत केल्ले लेगीत हाचेर बेगोबेग तोडगो काडटले अशें आश्वासन गिरीश बोरकारान थळाव्यांक दिलेलें आसा. हे सिवेजीचे उदक जे आसा तें वास्को रेल्वे स्टेशना कडल्या रस्त्या वयल्यान व्हांवत आसा आनी ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. हाचो वास लोकांक येता. ह्या विशीं थळाव्यांनी मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराक कळीत केल्लें. आतां हाचेर बेगोबेग उपाय तोडगो काडटले अशें आश्वासन गिरीश बोरकारान ह्या थळाव्यांक दिलेलें आसा. युवा, नारी, किसान आणि गरीब कल्याण ह्या 4 चक्रांचेरूच भारताचो तशेंच गोंय राज्याची उदरगत जाल्ली आसा अशी तुस्त भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी केली. तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सरकारान लोकसभेत तशेंच विधानसभेत 33% आरक्षण दिलां. ही खूब बरी गजाल आशिल्ल्याचें पल्लवी धेंपोचें म्हणणें. मजगतीं मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस पक्षाचेर लेगीत टिका केली. भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो हाणें युवा, नारी, किसान आणि गरीब कल्याण ह्या 4 चक्रांचेरूच भारताचो तशेंच गोंय राज्याची उदरगत जाल्ली आसा अशें उलोवप केलें आनी भाजपाची तुस्त केली. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सरकारान बरें काम केलां अशें म्हटलें. देशांत वेंचणुकेचो माहोल सुरू जाल्लो आसतना गोंयच्यान सोऱ्याचे बेकायदेशीर येरादारीक उत आयला. आयतारा पेडण्यां 2 ट्रक धरले. उपजिल्लो अधिकारी आनी अबकारी खात्याचो 2 वेगवेगळ्यो ह्यो कारवाय. लाखांचो सोरो जप्त केला. एका ट्रकाच्या ड्रायव्हराच्यो थंयच्यान फुज्ज्यो. सध्या आचारसंहिता गोंयांत चालू आसा. देशांत वेंचणुकेचो माहोल सुरू जाल्लो आसा. ह्याच दरम्यान गोंयच्यान सोऱ्याचे बेकायदेशीर येरादारीक बरोच उत आयला. खूब कडेन छापो पडिल्लो आसा गोंयांत. बेकायदेशीर सोरो जप्त जायत आसा गोंयांतल्यान. आयतारा पेडण्यां अशे 2 ट्रक धरले. उपजिल्लोधिकारी आनी अबकारी खात्याचे 2 वेगवेगळ्यो कारवाय आसात. हातूंत लाखांचो सोरो जप्त केलेलो आसा. तशेंच एका ट्रकाच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान धांव घेतली. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचो वांगडी दीपक शर्मा हाणें सोऱ्याच्या घुंवेंत 2 बायलां खेळगड्यांचेर केल्ल्या छळ आनी मारपेट प्रकरणांत अटक केल्ली. ह्या प्रकरणांत तांकां आतां जमीन मंजूर जाल्लेलो आसा.
स्मार्ट सिटीच्या कामाची सोमारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे जुईज महेश सोनक आणि वाल्मिकी मिनेझीस हांणी प्रत्यक्ष पळोवणी केली। स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दुर्दशेचेर कांय जागृत नागरीक कोर्टात गेल्ले। हाचेर जुईजांनी कामाची प्रत्यक्ष पळोवणी करपाचो निर्णय घेतलो। सोमारा जाल्ले पळोवणेंत कांय नागरिकांनी जुईजांक थेट कागाळी केल्यो। फाटलो 1.5 म्हयनो जालो मधुबन सर्कला लागसर आशिल्ल्या नाल्यांत भेणयेचें एक झाड कापून उडयलां आनी हें झाड थंयच्यान कोणेच काडूंक नाशिल्ल्यान त्या नाल्यांतल्यान वचपी उदक चॉकअप जालां। हाका लागून थंय घाण वास पातळ्ळा। ह्या हळशिकेक लागून डेंग्यू मलेरिया सारकी दुयेंतां पातळपाची भिरांत नागरिकांनी उक्तायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालून तें झाड थंयच्यान काडून उडोवचें अशी तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी आसा। सोमारा मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष अभियंत्यां सयत पावर हाऊस सर्कलाची पळोवणी केली। उपरांत मडगांव नगरपालिका पावर हाऊसाच्या आवाठांत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्या दोनूय पुतळे बसोवपाक परवानगी दिल्या। तशेंच नवे पुतळ्याचें काम बेगोबेग सुरू जातले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष तशेंच अभियंत्या सयत पावर हाऊस सर्कलाची पळोवणी केली। उपरांत मडगांव नगरपालिका पावर हाऊसाच्या आवाठांत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अशे हे दोनूय पुतळे बसोवपाक परवानगी दिल्या। तशेंच नव्या पुतळ्याचें काम बेगोबेग सुरू करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेन काम सुरू आसा। हे काम करतना पोर्तुगीज काळांतली ही 2 गटारां मेळ्ळ्या। म्हत्वाचें म्हटल्यार ही पुरिल्ली गटारां परत सारकी करपाचो निर्णय स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला। तशेंच जायत जाल्यार पणजे पावसान बुडची ना हें मात खरें। प्रसिद्धी खातीर गुन्यांवकारां वांगडा फोटो मारून धाडपाचे प्रकार पुलिसांच्या आंगलट आयले। ह्या प्रकाराची उच्च न्यायालयान स्वेच्छादाखल घेवन पुलिसांक नोटीसी धाडल्यात। प्रसिद्धी खातीर गुन्यांवकारां वांगडा फोटो मारून धाडपाचो प्रकार पुलिसांच्या आंगलट आयले। उच्च न्यायालयान ह्या प्रकाराची स्वेच्छादाखल केल्या। तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांक अवमान नोटीसूय जारी केल्या। कोर्टाकडेन अशे 60च्या वयर फोटो आयल्यात जातूंत पुलीस अधिकारी गुन्यांवकारा फाटल्यान उबे राविल्ले दिश्टी पडटा। डीजीपीनूय परिपत्रक काडून सगळ्या पुलीस अधिकाऱ्यांक गुन्यांवकारां वांगडा फोटो काडूं नाकात अशी ताकीद दिल्ली आसा। तरीकूय हे प्रकार चालू आशिल्ल्यान कोर्टान हाची गंभीर दखल घेतल्या।
धारबांदोडा पंचायतीचे सरपंच बालाजी गावस हाणें मगो पक्षाक राम राम ठोकीत भाजपा पक्षांत प्रवेश केलो. गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें तांकां पक्षांत येवकार दिला. ह्यान पयलीं भाजपा खातीरूच काम केल्लें, ताका लागून आतां थेट भाजपांत प्रवेश करचो अशें आपल्या कार्यकर्त्यांचें म्हणणें आशिल्ल्यान आपणें हो प्रवेश केला अशी प्रतिक्रिया बालाजी गावस हाणें पक्ष प्रवेशा उपरांत दिली. कोकण रेल्वे पुलिसांनी मनुसागर ह्या ट्रेनींतल्यान 15,000चो सोरो जप्त केलो. बेकायदेशीर 41,490 लिटराचो सोरो दुसऱ्या राज्यांत व्हरतना 2 जाणांक रेल्वे पुलिसांनी धरले. रेल्वेंतल्या टॉयलेटीच्या वयल्या भागात हे चोर सोरो लिपोवन सोऱ्याची तस्करी करताले आनी वसई स्टेशनाचेर हो सोरो खाली करताले अशें चवकशे उपरांत कळून आयलें. तशेंच हाचो फुडलो तपास चालू आसा. कोकण रेल्वे पुलिसांनी मनुसागर ह्या ट्रेनींतल्यान 15,000चो सोरो जप्त केला. बेकायदेशीर 41,490 लिटराचो हो सोरो जावन आसा. 2 जाण हो सोऱ्याचो तस्करी करताले. पुलिसांनी तांकां रंगे हात धरले. रेल्वेंतल्या टॉयलेटीच्या भागांत जो मेकळो जागो आसता ते ओपन करून हे तातूंत सोरो भरताले आनी दुसऱ्या स्टेशनाचेर वसई हांगा दुसरो कोण तरी येवन हो सोरो खाली करतालो अशें चवकशे उपरांत मुखार आयले. दक्षिण गोंयांत भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपो जैतिवंत जातली हातूंत कांयच दुबाव ना अशें आमदार उल्हास तुयेंकर हाणें म्हटलां. फाटल्या फावट नावेलकारांनी विक्रम करपी पयले फावट आपले दक्षिण गोंयांत भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपो जैतिवंत जातली हातूंत कांयच दुबाव ना अशें मत आमदार उल्हास तुयेंकर हाणें उक्तायलां. लोकसभा वेंचणुकेंत नावेलीच्यान विधानसभे परस चड मताधिकांनी पल्लवी धेंपे हांगा निवडून हाडटले. तांकां निश्चितूच यश मेळटलें असो विश्वासूय उल्हास तुयेंकरान उक्तायल्लो आसा. स्मार्ट सिटी उपक्रमा खाला राजधानी पणजेन सोमारच्यान कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी सुरू जावपाच्यो आशिल्ल्यो. म्हटल्यार 1 एप्रील सावन ह्यो बशी सुरू जावपाच्यो आशिल्ल्यो. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ह्यो बशी करपाक मातसो कळाव जाला. पणजेंतली स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत ह्यो बशी राजधानींतल्या रस्त्यांचेर धांवतना दिश्टी पडपाच्यो आशिल्ल्यो. पूण स्मार्ट सिटीचें काम आतां जेन्ना जाता तेन्नाच ह्यो इलेक्ट्रॉनीक बसी पणजेच्या रस्त्याचेर धांवतना दिश्टी पडटल्यो. खरें म्हटल्यार 1 एप्रिलाच्यान ह्यो स्मार्ट सिटी पणजेकारांक ह्यो इलेक्ट्रॉनीक बशी पणजेकारांक मेळटा आशिल्ल्यो. मात स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ह्यो इलेक्ट्रॉनीक बसी अडकून उरिल्ल्यो आसा. तालिगांव, सांताक्रूज, मेर्शे अशा ह्या इंटरनल रस्त्यांचेर ह्यो बशी धांवपाच्यो आशिल्ल्यो. देशांत इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्सा वयल्यान सुरू जाल्ली चर्चा आजून थांबूंक ना. हालींच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें ह्या संदर्भात भाश्य केलें. 2014च्या पयलीं पयशे खंयच्यान आयला आनी कोणा कडेन गेले हें कोण सांगपाक शकनाशिल्ले. मात आतां कोणें कितले पयशे दिल्या हें सांगपाक मेळटा. पयलीं सारकी पद्दत आशिल्ली जाल्यार पारदर्शकता उरची नाशिल्ली अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें. इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्सा वयल्यान विरोधक आक्रमक जाल्यात. सगळ्यांत चड इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स भाजपाक मेळ्ळ्यात. शासकीय यंत्रणेचो वापर करून कॉर्पोरेट कंपन्यां कडल्यान इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स मेळयिल्ल्याचो आरोप विरोधकां कडल्यान जावपाक लागला. आनी हें कांय नवें न्हू अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणटा.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या कथित सोरो घोटाळो प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयच्या रडाराचेर आसात. ह्या दरम्यान तांची चौकशी सुरू असून फाटले 10 दिसां सावन ते बंदखणीत आसात. ह्या दरम्यान ईडीच्या चौकशेक अरविंद केजरीवाल हाणें 2 आपाचे नेते आतिशी आणि सौरभ भरद्वाज हांची नांवां घेतिल्ल्याचो दावो केला. ईडीन दिल्ल्या म्हायतीनुसार आपाचो सर्वेसर्वा केजरीवाल हाणें सांगलां की विजय नायर हे तांकां रिपोर्ट करिनाशिल्ले जाल्यार तो आतिशी आणि सौरभ भरद्वाज हांकां रिपोर्ट करतालो. तशेंच तांचे विजय नायर हांचे कडेन कांयच संबंद आशिल्ले, पूण संबंद मातशे मर्यादीत आशिल्ले अशें अरविंद केजरीवालान म्हटलां. भारत चीन शिमेचो संघर्ष दिसान दीस चड खर जायत आसा. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशाचेर चीनान पयलींच दावो केला. आतां तांच्यांनी ह्या भागांतल्या 30 भागांची नांवां बदलिल्ल्याची यादी जाहीर केला. चीनान ह्या भागांची नांवां बदलून चीनी नांवां दवरल्याचें म्हटलें वता. चीनान प्रदेशाची नांवां बदलिल्ल्याची ही 4थी यादी आसा. मात भारत सरकारान चीनाची प्रत्येक यादी नाकारल्या. तशेंच अरुणाचल प्रदेशाची प्रत्येक इंचान इंच जमीन भारताचो अभिन्न भाग आशिल्ल्याचें म्हटलां. सुरंगा नांवांतूच एक परमळ भरला. मात वर्सभरात फक्त 15 दीस फुलपी ही फुलां आयज शारांनी खूब कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. गांवगिऱ्या वाठारांतली बायलांच आयज ह्या सैमाच्या देणगेची जपणूक करतना दिश्टी पडटात. ही जी फुलां आसा ती वर्सांतल्यान फक्त 15 दिसूच फुलता. सुरंगा म्हटल्यार ह्या नांवानूच एक परमळ आसा आनी हेका घमघमीत एक बरो सुगंध सुट्टा. आयज शारांनी ही फुलां जी आसा ती खूब कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. मात गांवगिऱ्या वाठारांतली बायलां आजून मेरेन ही सैमाची देणगी जपून दवरतना आमकां दिश्टी पडटा. अस्तंत घाटातल आशिल्ल्या 99 गांवांतले 40 गांव वगळचे अशी मागणी राज्य सरकारान केंद्रीय हवामान बदल आणि पर्यावरण मंत्रालया कडेन केल्ली. हे 40 गांव संवेदनशील वाठारांत येनात असो दावो सरकारान केल्लो. ह्या फाटभुंयेर ह्या 40 गांवांक वगळचे काय ना ताचेर आतां ह्या सप्तकाक म्हणल्यार शुक्रारा म्हत्वाची बसका जावपाची आसा. केंद्रीय हवामान बदल आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी तशेंच अस्तंत घाट समितीचे तज्ञ ह्या बसकेक हजर आशिल्ले.